सुरवातेक हांवें तुमकां सांगलें की आमी देवाचें उतर आयकून तें पाळूंक जाय. आमी आमच्या आवय बापायचें उतर पाळटा की ना. एक आवय आमकां ल्हानपणा पासून ती शिकयता आसा. ती कितें आमकां वायट शिकयता? ना, बरेंच शिकयता. आनी आमी वाडटा वाडटा ती आनिकूय जें पळयता तें खूब पाटी आमकां दिसना, पूण ती आमकां इशारो कोत्ता, म्हणजे आमकां शिडकायता, अशें करिनाकाय, तशें करूंक जाय, हे भशेन सांगता. पूण आमी वाडटा वाडटा आमच्याय वाद्याची जाता, आमकां जाय पळय तशें करूंक लागता, आनी मागीर आमी एकामेकाचेर बेजार जातात. ती बरें सांगतात आनी आमकां जाय पळय तशें करूंक सोदता, म्हणून हांगसर मागीर तो टेन्शन जाता. देवान आमकां जेजू वरवीं ह्या संवसारांत हाडल्यात, म्हणजे शब्द, देवा सवें शब्द आसलो, शब्दा सवें आमी सगळीं जाणां घडोवन आयल्या, म्हणजे जेजू सवें. पूण आमकां ताणेन आपल्या सारकिल्ली केलेली आसा, सुस्कार आमचे सवें घातलेलो आसा, देव आमचे सवें आसा, आनी तरी पूण देवाक जाय पळय तशें करिना, आमकां जाय पळय तशें करता. ताका लागून ताणेन मागीर आमकां सुमूर्त दिली आनी ताणेन आमकां सांगलें ताचे नेम आनी कायदे कशे आसात पळय ते आमी समजोंक जाय आनी त्या प्रमाणे जिवंक जाय. तेंय करूंक जायना जालें, म्हणून ताणेन आमकां ताचो पवित्र आत्मो धाडलो. काळजान आमच्या सगळें तें बरोवन दवरलें, आनी तरी पूण जालें ना. तर मागीर शेवटी ताणेन आपल्या पुताक धाडलो, आनी पुता सवें कशे भशेन आमी ताची खुशे प्रमाणे जिवंक जाय तें ताणेन आमकां दाखयलें. पुतान त्या प्रमाणे आपलें जिवीत सारलें, आनी ताणेन आमकां सगळ्या जाणांक आपणाशी एकवटावन आमचे पासत तो मेलो आनी ह्या पातकांतली आमकां सुटका दिली. आनी आतां आमी पातकावीण जियेता, पूण आमी पातकावीण जियेता, आमी पातकाक आजून गुलाम जालेले आसा. हातूंतली भायर सोदच्याक हो आतां कुरपेचो काळ आसा, आनी ह्या कुरपेच्या काळान, प्राचीत काळान, हे कुरपेचें नोयन आसा. ह्या कुरपेच्या नोयनाक आमी सगळीं जाणां येता, पूण आमी वचोन आमचें पातक समजूंक जाय आनी कळीत करून तें सांगूंक जाय. आमी हें केलां म्हणून. कित्याक लागून केलां? म्हज्या आपल्यापणाक लागून. म्हाका जाय पळय तशें करूंक जाय म्हणून हांवें केलें तें. पूण तातूंत आतां हांव फारलेलो आसा, तातूंतलो म्हाका भायर सरोंक जाय. तर हाका लागून हांव देवाची कृपा मागूंक आयलां. देवा सवें म्हजें पातक हांव कबूल कोत्ता आनी ताचें बोगसणें मागता, आनी तो म्हाका बोगसणें दितलो म्हणून म्हाका खात्री आसा. पूण म्हजें जिवीतूय हांव थाऱ्यार हाडूंक सोदतां. आनी हाका लागून जेजून आमकां कितें सांगलां? हांव तुमचे सवें रिगून रावतां, तशेंच तुमी म्हजे सवें रिगून रावात. इतलो लागशिल्लो संबंद जेजूचो आमचे सवें आसा. उत्पत्तीच्या काळार ताणें सांगलेलें, हांव ताच्या नागपुड्यांनी सुस्कार घालता आनी तो जिवी प्राणी जाता. होच तो आमकां सांगता. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सवें आसा. तो ताका आमी हाजीर जावन ताका जाय पळय तशें आमी करूंक लागतल्या. म्हणटत जी आमची चिंतनां भावना येतात ती हिचोतान उपजवतात. आमचे सून ओ जेजू सून, आमी तो ताका एकवटोन ताका हाजीर जावन तो आमचे सवें आसा ते प्रमाणे जियेत जाल्यार ती सगळीं चिंतनां ताचे सून येतली. आमी तो ताका विसरत आनी आमचेच ओस्तुंगीत जियेत आपल्यापणांत आसा, तर आपल्यापणांतली चिंतनां येतली. आनी आपल्यापणांतली आयली की ना, मागीर दुसऱ्यांची चिंतनां चाल आमकां आवडटा आनी आमी एकामेका बरोबर मागीर झुजूंक लागता. आनी हे भाशेन आमचें संवसारीक जिवीत आमी सादता. पूण आमी तर जेजू सवें जियेत जाल्यार दुसरीं पातकान जियेतात आनी तें सारकें करिना तें आमकां कळटलें. आमची भावना चाल भितरली चिंतनां उचांबूळ जातली. त्या वेळार कितें करूंक जाय? त्या वेळार आमी तें जेजूच्या ताब्यांत करूंक जाय. जेजू 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 म्हणून भायर काडूंक जाय, आनी ताचो पवित्र आत्मो आमचे सवें भरोवन येतलो आनी आमची मनां तो उजवाडा येतलो. आमकां फुरसत दितलो, घटाय दितलो. हें सगळें ताचें सवें धरून
तांचे पासत आमी मागूंक आनी आमचेय पासत त्या वेळार मागून आमकां ह्या पातकांतली सुटका दिवन ताचे गोठायन तो बोत्तलो आनी कितें सांगूंक जाय तें तांकां मागीर ताचे गोठायन आमी सांगतले ती बदलतली म्हूण आमकां खात्री ना पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर तांकां दितले तेन्ना ताची सुमूर्त ती कशे भाशेन पाळटात तें आमकां कळोंक लागतलें तो तांचे पासत आमी मागणें करूंक जाय हें आमकां दाखयलेलें आसा कशे भाशेन आमी जिवीत जेजूच्या कोडान सारूंक जाय ही आतां परिस्थितीक वाट आसा म्हज्या भयणीनो आनी भावानो जितले पाटी आमी हे भाशेन एकठांय जाता तेन्ना ही परिशद सभा घडून हाडटा म्हणजे जेजूची कूड हांगसर घडोवन येता आनी आमी सगळे ताचे कुडीचे सांदे आनी सगळीं जाणां म्हत्वाची हांव जेन्ना आमच्या जेजुईट पाद्रींक शिक्षण दितालो आनी तांकां आकारून हाडटालो हांव न्हय हांव एक आत्यार कशें तांचो सदांच हांव मत कितें आहा तो मागतालो तुमी व्यक्त करात तुमी म्हाका सांगात हें अशें केलेलें आसा तुमचे विचार म्हत्वाचे आनी सगळ्यांचें आयकून म्हाका कळटालें कितें हांगसर आमी करूंक जाय पळय तें देवाक कशे भाशेन आमची फुडलीं पावलां मारूंक जाय पळय तें मागीर तांकां हांव ताचो सारांश समरी दितालो आनी हे भाशेन आमी आयकलां आतां आमी हें पद करया हे भाशेन करया ते भाशेन आमी मागीर सगळीं जाणां कोत्ताल्यान आनी आमची प्रगती हे परी दर दिसा जाताली इतल्या वर्सांनी तितली प्रगती मागीर जाता आमी तो ताचेर नियाळ करना आमच्या जिविताचेर आनी आमच्या चालीचेर जाल्यार आमची प्रगती जावची ना हाका लागून आमी परिशदीक वाट पत्करता आनी आमच्या पाप साहेबान ही परिशदीक वाट आमकां तयार केलेली आसा ह्या 3-4 वर्सांनी थंयचो रोमाक ते म्हणना हितून नेम आनी कायदे म्हणना ह्या काळाक म्हणना घडून हाडटात पूण हें सगळें आमचे सून ताणें आयकून घेतलेलें आसा थंयसर आनी हाका लागून ही परिशदीक वाट ताणें पत्करलेली आसा आमी तेच भाशेन पत्करीत आसा ताका लागून आमचे खूब मिटींग जातात समुदाय जातात मागीर आमचे विचार आमी वता पूण हे सगळे जेन्ना जेजू सवें घडोवंक लागता तेन्ना खरेपणी आमी ताचे येवजणे ताचे खुशे प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक लागता भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरान पयलें आपलें जिवीत तशेंच सादतालो तो आपणाक जाय पळय तशें मागीर इनासाचें उतर जें ताणें देवाचें ताका उचारलेलें तुका हो सगळो संवसार मेळोन तुजो तर आत्मो तूं बिगडशी जाल्यार कसलो आदाव तांदून हें ताणें आयकलें देवाचें उतर आनी त्या प्रमाणे तो आपलें जिवीत कुरपेन बरोवन थोड्या वेळान 2-3 वर्सांनी सारूंक लागलो आनी ताणें कितें केलें आपलें जिवीत सगळें जेजूक भेटयलें आनी ते मेरेन सान तो सगळ्यांचो परमास करूंक लागलो आनी तें बरयलेलें आसा तो इतलो दुसऱ्यांक पावतालो कसली गरज आसा आदी फुडेंच तो जाणो जावन तांकां पावतालो ते एकदम थटकतालेत इतलो तो दुसऱ्यांची सेवा करतालो आनी तेच परी जेन्ना तो लिस्बोआक सान गोंय येतालो तेन्ना बोटीर अशेंच तो करतालो सगळ्यांक वोंगताले कित्याक सगळें तें हालतालें धोलतालें म्हणून तोय एकदम सीक आसलेलो ताकाय जोर आयलेलो पूण तो मागण्यांत रावतालो आनी सगळ्या जाणांक पावतालो हाका लागून तेन्नाच ते ताका म्हणूंक लागले वो पाद्रे सांतो म्हणजे वो भाग्यवंत पाद्री कित्याक तो सगळ्या जाणांक पावतालो मागण्यांत आसतलो तें सगळें ताणें पळयल्लें हेच भाशेन म्हज्या भयणीनो आनी भावनो तो आमचे पासून मागता आनी आमी सगळीं जाणां तेच भाशेन जिवोया मागण्यांचे मनशां आमी पूण मागणें आमचें वयल्या वयर करूंक फावना वयल्या वयर केलें की ना ताचो अर्थ आमी जियेना म्हणूंक जाय म्हणून म्हणटा तशें आनी ह्या फुडें म्हणचें न्हय अर्था बरीत करया तें तर करीत जाल्यार आमकां ताचो फायदो मेळटलो आनी दुसऱ्यांकूय फायदो मेळटलो काल हांवें एक अशी एक स्टोरी आयकल्ली एकलो कोण धांवतालो आनी ताणें पळयलें की एक 108 आयल्या कोण तरी बरो ना तो धांवतना ताणें एक नोमान मरये म्हणली ते कोण पळय दुयेंत आसा पळय ताचे पासत
नोमान म्हणून तो गेलो आनी तो मागीर थोड्या सुमानांनी ते सायडीन वेताना एकली ओस्तोरी ताका मेळ्ळी आनी तिणें म्हणलें तूंच तो तुवें म्हजे पासत मागणें केल्लें तो म्हणलो आनको हांवें केलां आसतलें वय म्हाका जेजून तुजें रूप दाखयलें कशें ताच्या हातार तुजें रूप म्हाका दिसती पडलें ही बायल तुजे पासत मागणें कोत्ता म्हणून अशें म्हाका दर्शन घडलें आनी तूंच तो म्हणून म्हाका कळलेलें आसा तुवें नोमान बरी म्हणली न्ही म्हजे पासत म्हाका सायबीण मायन विनंती करून हांव बरी जालेलीं आसा हांव मोत्तालीं पूण हांव बरी जाली म्हज्या भयणीनो आनी भावनो जितले पाटी आमी अर्था बरीत आमचें मागणें कोत्ता तेन्ना आख्ख्या संवसाराक देवाची कृपा मेळटा हें जाणो जायात वयल्या वयर म्हणू नाकात कित्याक म्हणटात तशें भशेन अर्था बरीत म्हणया आनी खरेपणी आमकां देव सगल्या जाणांक साल्वार कोत्तलो वायट वाडत आसा तें उणें जायत वेतलें हे भाशेन आमी सगलीं जाणां हांगसर पुर्ल्यान आसतना येणे तेणें मन लायनाकात जें कितें चलता हांगसर ताचेर मन लावया आनी आमी खरेपणी सगलीं जाणां हांगसरलींच भायर वेताना आमचो बदल जावन जेजूच्या एकवटान आमी वेतले हांव आनी जेजू आमचें सगळें वावुरतलो सगलीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत पांयांची बोट आसा थिंचोत्तान तकली मेरेन भरोन येता हें जाणो जावया आनी सगलें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सवें आसा तें जेजू सवें आमी दवरया सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवान सगलें भायर काडया भितर आसा तितलेंय आमी जाणो शिकतना कार्बन डायऑक्सायड आमच्या नाकांतलो भायर सोदता म्हणून तितलेंच न्हय सगलें आमचे भितरलें वायट आहा तितलें भायर सोदतलें आनी बरें भायर सोदतलें पूण बरें जेजू अदीक बरें करून दितलो वायट आहा तें काडून ताच्या जाग्यार आपलें बरेंपण आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत भोत्ता आनी आमकां ताच्या जिवितान अदीक आनी अदीक घोटायन भाग दिता तर ह्या वेळार आमी हे भाशेन एकवटून आसा जेजू सवें तर आमच्या वडिलां पासत मागया इगोर्जेच्या वडिलां पासत घरच्या वडिलां पासत जंयसर आमी कारखान्यांत वो दुसरे सुवातेचेर जाग्यार आमी वावुरता त्या वडिलां पासत आमी मागया मागीर आमी सगळ्या सरकाराच्या मिनिस्टरां पासत मागया तांणी तांची जबाबदारी बरे भाशेन घेवच्याक आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे सगळें बरें तें लोकां पासत करच्याक खूब जाणांनी आमकां मागण्यांची विनंती केल्ली आसा त्या सगल्यांक आमी आमच्या मागण्यान दवरया आनी देवान ताका बरें करच्याक आमी तांचे पासत मागया हें सगलें आमी जेजू सवें मागतना देवा बापाक आमी आर्गां दिवया आमेन